तुमच्या फाटल्यान सदांच आसता त्यांचो सपोर्ट नासल्याशिवाय तुम्ही आयज एक अचिवमेंट करूंक शकना. त्याच्या खातीर फुडें व्हडली जाली तरी पण तुम्ही आपल्या पेरंट्सांक विसरू नका. इतकेच सांगून माझी 2 उतरां हांव सोंपयतां. थँक्यू. देव बरें करूं. सरपंच बाब, आमच्या स्वप्निलान तुमच्या सगळ्यांचे मनाक आजून स्वागतूय केल्लें आसा आनी बरे भुरग्यांक मार्गदर्शनूय केल्लें आसा. फुडल्या खिणाक हांव चड वेळ घेनासतना विनंती करता आमचो आदलो सरपंच तसो पंच मेंबर सालवादोर दोमोलचो बाब संदीप साळगांवकर हांणी आपले मनोगत व्यक्त करचें. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तशेंच आजचो फेलिसिटेशन जो प्रोग्राम आमचे पर्वरी रायझींग आनी माननीय आमदार आनी गोंय राज्याचे मंत्री बाब रोहन अशोक खंवटे यांच्या माध्यमांतल्यान आयज ऑर्गनायज हांगा केल्लो आसा. आनी ह्या कार्यक्रमाक स्वताहून आमचे पर्वरचे आमदार आनी गोंय राज्याचे मंत्री बाब रोहन अशोक खंवटे हे खास करून ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसा. तसेच ह्या कार्यक्रमाक चीफ गेस्ट मिस्टर सावयकर यांची उपस्थिती आसा. तसेच जिल्हा पंचायत मेंबर कविता गुपेश नायक ही पण हांगा उपस्थित आसा. तसोच म्हजो मित्र आनी पेन्नादी फ्रांकचो सरपंच बाब स्वप्नील अस्नोडकर हे हांगा हाजीर आसा. तसेच सुकूरची सरपंच सोनिया पेडणेकर ही उपस्थित. आनी स्वप्नीला कितें घेतलें नांव? आता आमचो एक क्रिकेटर बरो फामाद नांव तोंडार बसला तेका लागून सॉरी म्हणटा. आनी आमचो पेन्नादी फ्रांकचो सरपंच म्हजो मित्र बाब स्वप्नील चोडणकर नांव करेक्शन करता ते चोडणकर. तसेच आमचे बाकीचे उपस्थित हांगा तिनूय पंचायतीचे पंचायत मेंबर, डेप्युटी सरपंच तसेच सोशल वर्कर. स्वप्निलान बरी म्हायती दिली आनी आमी एवरी इयर ही म्हायती दिता. एवरी इयर भुरग्यांचे सत्कार सोहळे जाता आनी सत्कार करता आसतना एक खोशी भोगता की आमच्या पर्वरी मतदारसंघात इतले हुशार भुरगे आसा आनी इतले सगळे हांगासर जे मोठ्या संख्येन पळोवपाक मेळटा की खरोखरच आमी पर्वरीचे सगळे आमी जे लोक आसा ते खरेंच भाग्यवान आसा की कारण आमच्या पर्वरी मतदारसंघात इतले हुशार भुरगे आसा. अभिनंदन करपाची गोष्ट की कितली म्हाका दिसता कितलीच वर्सां जाली, 10-12 वर्सां जाली हो कार्यक्रम आमी एवरी इयर रोहन भाई घडोवन हाडटा. आनी जेन्ना रोहन भाईन सुरवात केल्ली, आमदार जेन्ना म्हाका दिसता जावपूय नासलो, तेन्ना फकत एक विचार आसले की पर्वरी मतदारसंघात जे डेव्हलपमेंट जाय ते डेव्हलपमेंट करता आसतनाच भुरग्यां खातीर कितें जे गरज आसा, जावं ते मागीर शिक्षण असो जावं स्पोर्ट्साचे जे फॅसिलिटीज भुरग्यांक मेळपाक जाय हेचेर सगळो फोकस करून जावं आमचे साल्वादोर द मून जावं आमचे सुकूर जावं पेन्नादी फ्रांक जावं शिक्षणा बरोबरूच भुरग्यांक स्पोर्ट्साची फॅसिलिटीज जाय म्हणून आमचे साल्वादोर द मून जर पळयले जाल्यार सुंदर अशी पंचायत घर बांदता आसतनाच एक बऱ्या तरेचो फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, लॉंग टेनीस आणि बॅडमिंटन असे जायते फॅसिलिटीज साल्वादोर द मुंदान जे लोकां खातीर जाय ते उपलब्ध करून दिले. म्हाका खबर आसा की फाटलो आमी जर काही टायम काळ जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता लॉंग टेनीस म्हणटा ती गेम आमी फकत टीव्हीचेर पळयताले नाल्यार आमकां पर्वरी भायर वचून खंय तरी पळोवपाक मेळटाली. पण लॉंग टेनीस गेम म्हाका दिसता पर्वरी मतदारसंघात जर पयली जर हाडल्या जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या साल्वादोर द मुंदान ही हाडलेली आसा. आनी आयज बरे तरेचे थंय जे प्लेयर आसा थंय तयार करपा खातीर बरे कोचूय दवरलेले आसा. हांव आनीक चड व्हडलेशें भाशण फुडें दिना. सगळ्या भुरग्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता. तांचे करियर जे आसा फुडले फ्युचर आसा हे बरे वचचे. देवान तांकां सगळ्यांक तेंचेर ब्लेसिंग दवरपाचें. आनी एवरी इयर रोहन भाई जसे भुरग्यां खातीर स्टुडंटा खातीर जो फुडाकार घेवन हो कार्यक्रम आयोजीत करता आनी भुरग्यांचो उत्साह तेंच्या भितर एक प्रोत्साहन येवपा खातीर जो तांकां फेलिसिटेट करता त्या बद्दल हांव तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा.
आणि परत एकदा तुम्ही म्हणजे 2 शब्द ऐकल्याबद्दल तुमका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आणि माझी 2 उत्तर सोपयता. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं संदीप बाब. संदीपान जशें सांगले तशें म्हाका दिसता सांगपाची खूब गरज आसा की जी भुरगीं जी आसा तेचे सगळ्यांचे मार्कशीट आमच्या रोहन भाईच्या ऑफिसान पावल्ले आसा. हेची तुमी सगळ्यांनी नोंद घेवची आणि फुडले कारकिर्दीची स्टडीज तुमची फुडें वाडोवची. फुडले कित्याक आमच्या मदीं आसा आमची सरपंचा सुकूरची मॅडम सोनिया पेडणेकर. हांव विनंती करता की तेंच्यांनी आपले मनोगत ते व्यक्त करचे. नमस्कार. आयच्या या सत्कार मूर्ती कार्यक्रमात उपस्थित असलेले आमचे आयचे माननीय आमदार तसेच टुरिझम मिनिस्टर, IT, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी रोहन सर, तसेच स्पीकर की नोट श्री मनोज सावळकर, डायरेक्टर, तसेच डेप्युटी सरपंच, ZP मेंबर कविता भूपेश नाईक, तसेच BJPचे प्रेसिडेंट बिपिन परब, तसेच सालादूरचे माजी सरपंच संदीप साळवकर, तसेच पॅनदी फ्रान्सचे सरपंच स्वप्नील चोडणकर आणि तिनू पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर आणि हांगा सगळी जे बरे मार्क्स घेऊन पास जाल्ले आहात ते सगळी भुरगीं, त्यांचे पेरंट्स आणि प्रेस मिडिया. आयच्या ह्या कार्यक्रमात पहिले सुवातेर हांव सगळ्यांक जे अभिनंदन करता, त्यांचे टिचर्स, त्यांचे पेरंट्स आणि भुरगीं. टिचर्सीन बरो अभ्यास शिकयला म्हणून भुरगीं बरी पास जावन बरे मार्क्स घेतले. तशेंच तेंचे बीन खूब यश आहा, तेंच्यांनी बीन बरे अभ्यास करून पास जाल्ले आहात. खुबशे जाण 90, खूब 70, कोण 80. आमी म्हणटात भुरगे इतले मार्क्स पर्संटेज घेतली पूण तेंचे ती कशी अभ्यास करता आणि त्यांचो पेरंट्सांचो तांकां कसो सपोर्ट आसता ते तीच जाणा. रात दीस अभ्यास करून ती तेंच्यांनी इतले मार्क्स बरे घेतलेले आसा. तांकां तेंच्या सगळ्यांचे हांव परत एकदा अभिनंदन करता. तशेंच आयज भुरगीं बरी शिकतात, फुडें ती फुडल्या हेका शिकतली, फुडार तेंचो आसा. तशेंच कोण डॉक्टर्स, इंजिनियरींग, कोण टिचर्स, कोण समाजसेवक, असे फुडें फुडलो तेंचो फ्युचर आसा. तशेंच तुमी आपणाचे गांवाचें नांव रोशन करचें, तशेंच तुमचे पेरंट्सांचे नांव रोशन करचें. आनी तुमी एक कितले शिका व्हडले जायात पूण तुमी आवय बापायक रिस्पेक्ट सदांच दियात आनी तांकां केन्नाच विसरूं नाकात. हे हांव तुमकां रिक्वेस्ट करून सांगतात. कित्याक थोडी म्हणटात आमी खूब शिकले काय मागीर पेरंट्सांक बीन पयस ना. त्या खातीर हांव तुमकां खरेंच मनांतल्यान सांगता की तुमी सदांच आपणाच्या पेरंट्सा बरोबर रावात. पेरंट्स केन्नाच भुरग्यांचे वायट चिंतिना, सदांच बरें चिंततात. ते कितें सांगतात ते बीन आयकात, तेंचे बीन विचार आयकून फुडें सरात. आनी एक तुमकां सांगता की तुमचे गांवचे स्वप्न आसतात ते समाजाक लागून तुमी एक गांवा खातीर कितें तरी करात. आनी एक हे सांगता वयता स्वप्न मोठी असू द्या, मेहनत प्रामाणिक असू द्या आणि मनात श्रद्धा व जिद्द कायम ठेवा, यश नक्कीच मिळेल.
अशें सांगून तशेंच आमच्या पंचायतीन आमी असोच एक प्रोग्राम थेयतली त्या रजिस्टर ते जाल्ले आसा 30 जुलय पासून आमी रजिस्टर करतली तेन्ना तुमी सगळ्यांनी एप्लिकेशन करचें रजिस्टर करचें 15 ऑगस्टाक आमचो प्रोग्राम आसतलो आनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांचे अभिनंदन करता देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅडम सोनिया सरपंच. म्हाका दिसता जशें आवय बापायचें नांव आपले भुरगे बरे मार्क घेतकूच आवय बापायचें आनी गांव नांव वयर सरता तशेंच गांवचें नांव सरपंच आसूं पंच मेंबर आसूं किंवा आमदार आसूं तांकांय तितलीच भलायकी आसता तांकांय तितलीच उमेद आसता की आपल्या गांवची भुरगीं आज प्रसिद्धी करता आनी बरे मार्क्स स्कोर करून घेतल्या. म्हाका दिसता ह्या खातीर जोरान ताळयो जावपाक जाय. सरपंचा जावं पंच मेंबर सोशल काम करता तांकांय उमेद आसा तुमच्या वरवीं. फुडें कित्याक आमच्या मदीं आसा आमची झेडपी मॅडम कविता गोपेश नायक. हांव विनंती करता तेंच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचें. सगळ्यांना नमस्कार. आयच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन खंवटे, प्रमुख वक्ते शिक्षण खाते उपसंचालक माननीय श्री मनोज सावयकर, पिडियार सरपंच बाप स्वप्नील चोडणकर, सुकूरच्या सरपंचा सौभाग्यवती सोनिया पेडणेकर, माजी सरपंच सर्वादय मोहन बाप संदीप साळगांवकर, बीजेपी अध्यक्ष परवरी मंडल बाप विनीत परब, सगळे पंच मेंबर तसेच माझे बसलेले सगळे मान्यवर, आयचे सत्कार मूर्ती विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वर्ग, पालक वर्ग, प्रेस मिडिया आणि माझ्या भावांनो आणि भयणींनो, आयज म्हाका खूप आनंद जाता कारण गुणवंत विद्यार्थींचो भोवमान सुवाळो परवरी रायझिंग व परवरी रायझिंगचे सर्वे सर्वा परवरी मतदारसंघाचे आमदार व गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन खंवटे यांच्या वतीन ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले आसा त्या खातीर हांव त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता. कारण आमदारान सगळ्या क्षेत्रांत बारीक नजर दवरून बरो विकास करता आणि करीत आसा. त्यांच्यानी असोच उपक्रम चालीक लावून परवरी मतदारसंघाचो बरो विकास करचो. आयज तुम्ही जमलेले सगळे विद्यार्थी हे केवळ यशस्वी परीक्षा व्हायचे न्ही तर कष्ट जिद्द आणि चिकाटीचे उत्तम उदाहरण आसा. 10वी 12वी हे शिक्षणातील महत्वाचे टप्पे पार करताना तुम्ही आपले कर्तव्य सिद्ध केला. हे यश फक्त एका परीक्षापुरते मर्यादित ना तर हे तुमच्या फुडल्या वाटचालीचो पावो आसा हे लक्षात दवरा. तुमका आयचो हो सत्कार सोहळो फुडल्या यशस्वी आयुष्याची प्रेरणा दिवची हीच अपेक्षा. तुमच्या या यशाचे खरे मानकारी तुमच्या बरोबर तुमचे आई वडील आणि शिक्षक आसा. भावी आयुष्याना तुमका बरे यश सुख व समाधान लाभो हीच माझी देवाकडे मागणी. देव बरे करो. देव बरें करूं झेडपी मॅडम. आजच्या ह्या कार्यक्रमात स्टुडंटूच न्हू तर जायते एचिवर्सूय आसा जेंच्यांनी आपले नांव बिझनस न्हू डॉक्टरेट म्हण जावं वेगवेगळ्या एचिवर्स आसा तेंचोय हांगा भोवमान जावपाचो आसा. म्हाका जोरान ताळयो जावपाक जाय तेंच्या खातीरूय. फुडल्या खिणाक आमच्या मदीं आसा आजचे कीनोट स्पीकर जे जावन आसा डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे श्री मनोज बी सावयकर. हांव विनंती करता तेंच्यांनी आजच्या ह्या स्टुडंटांक मार्गदर्शन करचें. नमस्कार. गोवा राज्याचे सन्माननीय पर्यटन मंत्री आणि परवरीचे आमदार
लाडके आमदार माननीय रोहनजी खंवटे हांगा उपस्थित जिल्हा पंचायत सदस्य मतदारसंघातल्या पंचायतीचे पदाधिकारी हांगा उपस्थित पालक हितचिंतक आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ज्यांचो सन्मान सत्कार ज्यांच्या यशाचे कौतुक ज्या हांगा तो सोहळो ज्यांच्या खातीर घडोवन हाडल्या असे सगळे यश मेळोवपी यशवंत असे विद्यार्थी आयच्या ह्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमतान आणि त्याचबरोबर आणि एक खूप महत्वाचो दीस तो म्हणजे वर्ल्ड म्युझिक डे त्या निमतान सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा. योग असत म्युझिक असत हे तशें मनशाच्या हायेस्ट लेवलचो हे जो आसा ताचो तो एकूण परिपाक आसता म्हणजे फिजिकल डेव्हलपमेंट मेंटल डेव्हलपमेंट आणि अशें करीत म्हणजे पंचकोश शिक्षण आता आमी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जे 2020च्या एकूण जो अंतर्भाव आसा तो सगळो फोकस्ड ऑन पंचकोश आधारित शिक्षण आणि प्रामुख्यान मुळावें शिक्षण जे आसा फाउंडेशनल एज्युकेशन जे आसा ती ह्या पंचकोशाचेर भरपूर भर दिल्लो आसतलो आणि तेचे तुम्ही कदाचित आयकलें आसतलें कारण गेली 2-3 वर्सां एज्युकेशन डिपार्टमेंट ही सगळी जो बदल आसा ते ट्रान्सफॉर्मेशन आसा ताच्या फाटल्यान वेगवेगळ्या लेवलाचेर ताचे प्रयत्न सुरू जाल्ले आसा. अर्थात ताचो जो भायर दिसपाचो जो बदल आसा तो हळूहळू दिसतलो कारण एज्युकेशन ही तशी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आसना कारण ताका शॉर्ट टर्म गोल आसना हे सगळे लॉंग टर्म गोल आसा. किंबहुना हेंच सगळें घेवन आमी तुमच्या मुखार आयले किंवा म्हाका उलोवपाची जी हें आसा ती तशीच आसतली की म्हज्या फुडल्यान बशिल्ली ही इन्वेस्टमेंट ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जावंक शकना ती लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट आसा. त्यामुळे अशा पद्धतीचे फाटीर हात दवरप हे त्या सगळ्या तुमच्या फुडल्यांची तुमची जी मानसिकता तितूंतल्यान जी वाडटली ताचो एकूण परिणाम हो सुद्धा लॉंग टर्मूच आसतलो अशें म्हाका दिसता. पयलें कौतुक जें आसता हें घरांतल्यान जाता आनी तशा अर्थान आयचो जो एकूण कार्यक्रम आसा हो कदाचित मतदारसंघ म्हणून आसतलो पण हें एक घरूच आसा आमचें सगळ्यांचें. हांवूय परवरीनूच रावता म्हणून म्हजें घर हांव समजता. तर तशा अर्थान सन्माननीय रोहनजी आणि तांचे गेली अनेक वर्सां जो अशा पद्धतीचो उपक्रम चल्ला हो खरोच फाटीर हात दवरणारो चल तूं फुडें सर हांव तुमच्या फाटल्यान आसा अशें म्हणपी अशा पद्धतीचो आसा अशें म्हाका दिसता. 2020 सालान एका नवीन शैक्षणीक धोरण रोल्ड आउट जालें. खरें म्हणजे ताच्या पयलींचें कितें धोरण वायट आशिल्लें अशें न्ही पूण तें कालबाह्य जाल्लें. तातूंतल्यान अनेक गजाली ज्यो आशिल्ल्यो त्यो बदल करपाची खूब गरज आशिल्ली. तातूंतल्यान बदल घडोवपी शिक्षण आणि प्रामुख्यान ह्या नव्या जगान आमच्या सगळ्या भुरग्यांक वाटचाल नवी पिढी घडोवपी नव्या पिढीची नवी वाटचाल ठरोवपी शिक्षण ताची गरज आशिल्ली. आणि जवळजवळ 4-5 वर्सां जे चर्वण जालें म्हणजे 2015 ताची सुरवात जाली. सगळ्या लेवलाचेर ताची डिस्कशन्स जाली. म्हणजे म्हाका याद जाता हांव त्या वेळार हायर सेकंडरी टिचर आशिल्लो आणि हायस्कूल लेवलाचेर आमी पंचायत लेवल PTA लेवल अशा सगळ्या लेवलाचेर ताचे डिस्कशन जाल्ली सगळ्यांक वांगडा घेवन. आणि मागीर ताच्या आधारीत एक केंद्र स्तराचेर एक नेमकें आमकां कितें जाय कशा पद्धतीचे बदल जाय फुडल्या काळान भुरगो फुडें सरतना कशा पद्धतीचे स्किल्स आमच्या भुरग्यां भितून जावपाक जाय हाचेर एकूण जो स्ट्रक्चर रोल आउट जालें ताका आमी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 अशें म्हटलां. आणि मागीर तातूंतल्यान अनेक गजाली फुडें आयल्यो आणि प्रामुख्यान जी गजाल आयली की हें एज्युकेशन कशें आसतलें हाचें एक क्लियर कट डेफिनेशन ताणें दिल्लें की तें सगळ्यां खातीर सर्वसमावेशक आणि समान गुणवत्तेचें शिक्षण सुनिश्चित करप. म्हणल्यार कितें
हाचो अर्थ असो ना की सगळ्यांनी इंजिनियर जावपाक जाय, सगळ्यांनी डॉक्टर जावपाक जाय, पूण सगळ्यांक वांगडा घेवन समाजान जे आयज दुर्दैवान आमकां गोंया भितून सुद्दां आमकां जाय ते स्किल्स आसलेले लोक मेळना, मागीर आमकां भायर सोदचें पडटा, आमकां पाडेली मेळना, आमकां बेजीक गजाली आसलेले गरज आसलेले स्कील आमच्या सरभोंवतणी मेळना, आनी एका वटेन मिसमॅच जो आसा, स्कील मिसमॅच तो दिसपाक लागलो. त्यामुळे ही एक खूब गरज आसली. पूण त्याच बरोबर हें सगळें करीत आसतना जगान जावपी बदल, त्या बदलांक समावेशक आमी आमच्या भितून त्यो क्षमता निर्माण जातल्यो काय हाचो विचार केला काय. त्यामुळे हांगा जी पिढी आयज 10वी 12वी जावन फुडें सरता, खरें म्हणजे फुडल्या 10 वर्सांनी तुमी खंय आसतले हें तुमी स्वता निश्चित करचें पडटलें. आयज खूब वेळार कन्फ्युजन आसता की हांव आतां 10वी जालो, हांव 12वी जालो, आतां फुडें कितें, म्हजी वाट कितें आसतली. आयज फाटल्या दिसांनी एक वर्सभरा पयलीं आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक कावन्सिलींग सेलाच्या, गायडन्स एंड कावन्सिलींग सेलाच्या माध्यमांतल्यान एक सर्वे केल्लो की कितले भुरगे आपल्या फुडल्या फ्युचरान फर्म आसात की म्हाका ह्या दिशेन वचपाक जाय. आनी ते जेन्ना स्टॅटिस्टिकल डेटा ताचो काडलो, म्हणजे प्रत्येक भुरग्यान शाळे भितून ताजी प्रोफेशनल गायडन्स आनी कावन्सिलर्स जे आसात तांणी स्कुलां भितून काही स्कुलां सिलेक्ट केल्ली, कदाचित तुमी आसतले भितून, आनी तांणी जेन्ना तो सर्वे केलो तितून लक्षान आयलें की गोंया भितून फक्त 15 ते 18% भुरग्यांक आपलें करियर कितें आसतलें, आपली वाट खंयची आसतली, आपले इंट्रस्ट कितें आसतले हाचे बद्दल थोडीशी जाणीव आसा. किंबहुना थोडे आसात ते त्या दिशेन वचपाक फर्म आसतले, पूण आपली एबिलिटी, आपली कॅपॅसिटी, आपली कॅपेबिलिटी आनी तें धरून आपले इंट्रस्ट हे कशा पद्दतीन आसतले, म्हाका दिसता फुडल्या काळान फुडें सरतना हे खूब म्हत्वाचें आसा. अशें म्हणटात की म्हणजे इंट्रस्ट आसाच, पूण एक खूब सुंदर सुभाशीत आसात जे ह्या वेळार म्हाका याद जाता. कार्ये कर्माणि निवृत्ते यो बहुन्यपि साधे पूर्व कार्ये अभिरोधेन सकार्यम कर्तुमर्हति. म्हणजे कितें की कर्तृत्ववान कोण जावपाक शकता, जो आपले इंट्रस्ट आसा ते सांबाळून अनेक स्किल्स डेव्हलप करता स्वता भितून. म्हणजे फुडल्या 10 वर्सांत तुमी खंय आसतले हाची वाटचाल करतना तुमच्या भितून कितले स्किल्स आसतले, तुमी समाजा खातीर आवश्यक तुमच्या भितून कितें आसतलें हें जेन्ना डेव्हलप करतले तेन्नाच तुमचें पोझिशन समाजांतलें किंवा ज्या जाग्यार तुमकां वचपाक जाय तें निश्चित जातलें. खूब कडेन बरेच वेळा एखादो भुरगो ग्रॅज्युएट जाता, पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता. म्हणजे म्हाका याद जाता कांय एक 2-3 वर्सां पयलीं एक इंटरव्यू घेतिल्लो आमी, आनी म्हाका जॉग्राफीचो टीचर जाय आशिल्लो एका हायर सेकंडरीत, आनी त्या टिचराक तो 70तलो भुरगो आनी म्हादयच्या कांठार रावणारो, म्हणजे हांवूय थंयसरलोच म्हणून हांव सांगता की, आनी ताका हांवें फक्त इतलेंच विचारलें की म्हादय आनी ताचो एकूण जो सगळो हें चल्ला ताचे तुका कितें खबर आसा, जाल्यार त्या भुरग्याक सांगपाक येवंक ना. म्हणजे आतां भुरग्याक ताच्या सरभोंवतणी आशिल्ल्या पर्यावरण, ताच्या सरभोंवतणी आशिल्ल्या एकूण जो निसर्ग हें आसा ताचे सेन्सिटीव इश्यूज कितें आसा हें सुद्दां खबर नाशिल्लें. म्हणजे अशें कित्याक जालें काय. हाचेर आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. त्यामुळे आमकां हें सगळें करीत आसतना म्हजो म्हणजे आमकां सायन्स, मॅथ्स, डेटा सायन्स हे सगळें जायूच, पूण त्याच बरोबर हातून जावपी समस्या खंयच्यो आसतल्यो. कारण फुडल्या 10 वर्साच्या काळान आयज आमी सगळे पळयता की वेदर पॅटर्न्स चेंज जातात. आमी म्हणजे टॅक्नॉलॉजी वाडटा, दीस इज अ सेंच्युरी ऑफ टॅक्नॉलॉजी एक्सप्लोजन अशें म्हटलां. त्यामुळे केवळ तुमी शिक्षकाचेर अवलंबून ना, हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. तुमी तुमच्या हातीन सगळें, यू हॅव अ वर्ल्ड विथ यू, नॉलेज फ्रॉम द वर्ल्ड विथ यू. तुमचे कडेन AI आसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसा, ज्याच्या माध्यमांतल्यान तुमी खंयचीय गोश्ट काडूं शकता. म्हणजे आतां एखाद्या विशयाचेर उलोवपाचें जालें जाल्यार AI दिले जाल्यार खूब बरे पॉयंट्स तुमकां मेळटात.
एखादो विषय तुमकां प्रेझेंट करून त्यो थंय दवरच्यो पडटल्यो, त्यो संवेदना तुमच्या भितून जागृत करच्यो पडटल्यो. त्यामुळे मॅथमॅटिक्स, सायन्स, टेक्नॉलॉजी ह्या सगळ्या बरोबर तुमच्या भितून जावपी तुमच्यो संवेदना, तातूंत जावपी तुमच्या भितून तुमच्या सरभोंवतणी आसलो इतिहास आसतलो, ताजो म्हणजे आमकां आमच्या इतिहासाचे जर इफ वी आर नॉट प्राऊड अबाउट अवर पास्ट, आमी फुडें कशे वतले हे आमच्या वांगडा घेवन आमी फुडें कशे वरस. तें मटेरियल वर्ल्ड जावचें न्हू जाल्यार आमकां कितें करपाक जाय, आमकां ह्यो संवेदना जागृत दवरच्यो पडटल्यो. आमकां आमच्या सरभोंवतणी जावपी बदल आसतले ताची जाणीव करून घेवची पडटली. तातूंत क्रीडा, कला, साहित्य, संस्कृती ह्योय गोश्टी आमकां शिकच्यो पडटल्यो. आनी म्हणून नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आमी म्हटलां की हे सगळें करीत आसतना कंपल्सरी सब्जेक्ट केल्ले आसात. मागीर आतां एज्युकेशन पॉलिसीन म्हटलां की खंयचेच सब्जेक्ट हे को करिक्युलर ना, खंयचेच सब्जेक्ट हे एक्स्ट्रा करिक्युलर ना, दे आर द पार्ट ऑफ करिक्युलम. म्हणजे तुम्ही जेन्ना आतां 11वी 12वीक वतले मागीर कदाचित ह्या वर्सा ते विशय लागू जावचे ना, फुडल्या वर्साच्यान लागू जातले 11वी 12वी 11वीक. पूण ऑल इज बिकम म्हणजे एवरीथिंग इज बिकम पार्ट ऑफ करिक्युलम. एनी स्कील इज अवर पार्ट ऑफ करिक्युलम. त्यामुळे वेगवेगळे स्किल्स जर तुम्ही शिकना जाल्यार तुम्ही मेन स्ट्रिमीन वतले, तुम्ही कदाचित कॉमर्स शिकतले, कदाचित कोण सायन्स शिकतलो, कोण कदाचित इंजिनियरींग वतलो. पूण जेन्ना तुम्ही समाजान तुमची गरज आसा म्हणून ज्या जाग्यार तुम्ही वतले थंय तुमचे कडेन आवश्यक असलेले स्किल्स, त्या जाग्याक आवश्यक असलेले ज्ञान, थंय असलेले आवश्यक असलेल्यो गजाली तुमचे कडेन आसा की ना हेच पळयल्ले वतले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जे आमी ग्लोबल वर्ल्ड म्हणटात, म्हणजे आयज हाज्या फुडें हळूहळू फुडल्या मे बी आफ्टर 10 more years जेन्ना तुम्ही त्या जाग्यार पावतले, जेन्ना तुम्ही यू वील बी द एस्पिरंट फॉर द कितें म्हणटात तुम्ही नोकरी खातीर, व्यवसाय खातीर तुम्ही जेन्ना एस्पिरंट्स जातले शिक्षण पूर्ण जावन, तेन्ना तुमची गरज थंय आसतली काय हाचो विचार करात. नाजाल्यार आयज जशें अमेरिका म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प तांणी म्हटलें की अमेरिकन भुरग्यां पेक्षा भायले भुरगे चड येवपाक लागले आनी अमेरिकेचेर प्रेशर येवपाक लागला, अमेरिकेतल्या लोकल हेंचेर प्रेशर येवपाक लागले आनी म्हणून तांणी निर्बंध घालपाक सुरवात केली. त्यामुळे अशें जावचें न्ही म्हणून आमी आमच्या खातीर तयार जावचें पडटलें. आमची गरज जी आसा सोसायटीक ती आमीच आमच्या भितून जे स्किल्स आसात ते निर्माण करचे पडटले अशें दिसता. त्यामुळे कॉम्पिटन्सी बेस्ड एज्युकेशन, ताच्या खातीर ज्यो आवश्यक आशिल्ल्यो कॉम्पिटन्सीज, ताच्या खातीर सायंटिफीक टेम्पर, आनी म्हणून हें सगळें करीत आसतना आयज हाजे सगळ्याचें डेफिनेशन जर सांगपाचें जालें जाल्यार थोडक्यान सांगपाचें जालें जाल्यार आमकां 21st century स्किल्स आमच्या भितून डेव्हलप करच्यो पडटल्यो. मागीर त्यो 21st century स्किल्स खंयच्यो तर लर्निंग स्किल्स, 4 लर्निंग स्किल्स. एक क्रिटिकल थिंकींग. हे सगळे क्रिटिकल थिंकींगचे केन्ना शक्य आसा जेन्ना वेन वी वील बी सेन्सिंग द एनवायरमेंट, आमच्या सरभोंवतणीचें एनवायरमेंट, आमचे जगान कितें चल्लां तें जर प्रॉपर सेन्स केलें जाल्यार आमच्या भितून क्रिटिकल थिंकींग डेव्हलप जातलें. क्रिएटिविटी परत तें तशेंच आसात की आमी क्रिएटीव केन्ना जातले, आमी क्रिएटीव जाले जाल्यारच आमच्या भितून आमची जी उर्जा आसा ती प्रॉपर चॅनलायज जातली. आनी म्हणून ते करीत आसतना आमची स्क्रीन टायम कसो आसा, कितें आसा, म्हणजे हांवें जर वदळ म्हटलें तशें की आमच्या हातीन प्रत्येकाच्या हातीन सगळें ज्ञान, जगातलें सगळें ज्ञान सांबावलेलें आसा ह्या मोबायलाचेर आनी तो प्रत्येकाच्या हातीन आसता. तर तो कशा पद्दतीन तुम्ही यूज करतलो, तो फक्त रील्स पळोवन यूज करतले काय प्लॅन करून यूज करतले की म्हजो आयचो दीस हो स्क्रीन टायमा शिवाय पूण म्हजें हें वाचन जातलें. आयज दुर्दैवान रिडींग हॅबिट्स कमी जाल्ले आसात. कितले जाण लोकल लायब्ररी आसतली, हांगा येदे व्हडले लायब्ररीचे भांडार श्यामाप्रसाद जी सेंट्रल लायब्ररी आसा, कितले जाण हांगा बसलेले मेंबर आसात सांग पळयात, हात वयर करात. एकूच हात, 1 2 3 4 5 5 6 हात, 7 हात वयर आयल्या. काल पयरूच आमी सर्क्युलर काडला की प्रत्येक भुरग्यान, प्रत्येक शाळेन, आमच्या हायस्कुलान, हायर सेकंडरीन प्रत्येक भुरग्यान खंयच्या ना खंयच्या तरी लायब्ररी कडेन जोडून घेवपाक जाय. आनी लायब्ररीन आयज सगळे डिजिटल फॅसिलिटी पासून सगळे तरेच्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा. त्यामुळे म्हाजी कळकळीची विनंती आसा की सेंट्रल लायब्ररी सारकी फॅसिलिटी आयज इतले लागीं आमकां आसात तर तुमी वचून मेंबर जावचे, तुमी ताचो उपयोग करचो. तितून जे ज्ञानाचे भांडार आसा ते खरें म्हणजे थंय बसून सुद्दां थोडो वेळ जो काडटा तो तुमी काडचो, जातूंतल्यान तुमकां तुमी अपडेट आनी अपग्रेड जाका आमी म्हणटात ते जातले.
कोलॅबरेटिव्ह दुसऱ्या बरोबर पटोवन घेवन काम करप, ग्रुप थिंकींग, टीम वर्क, ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा लर्निंग स्किल्स आसात त्यो खूप महत्वाच्यो आसात. दुसऱ्यो आसात लिटरसी स्कीम, म्हणल्यार तुमची वाचपाची, तुमचे लॉजिकल रिझनिंग आणि तुमचे रिडिंग, इन्फॉर्मेशन लिटरसी, मिडिया लिटरसी, टॅक्नॉलॉजी लिटरसी. म्हाका दिसता टॅक्नॉलॉजी लिटरसी सांगपाची गरज ना, पूण ती टॅक्नॉलॉजी लिटरसीचो उपयोग करून बाकीचे 2 लिटरसी तुमचे कडेन जातल्यो काय व्यवस्थित, जाल्यार ते ह्यो खूप महत्वाच्यो लिटरसी स्किल्स ज्यो आसा ह्यो 21st सेंचुरी स्किल्सान खूप महत्वाच्यो आसा. आणि म्हणून न्यू इंडिया लिटरसी मिशन, नवो भारत साक्षरता मिशन म्हणून जे केंद्र सरकारान जे आता इम्प्लिमेंट केला, तातूंत हळूहळू तशेंच आसा की पयलीं फक्त सगळे साक्षर जावप, मागीर डिजिटल लिटरसी, मागीर फायनान्शियल लिटरसी, अशा पद्दतीचे अनेक तरेचे लिटरसीज आयज ज्यो 21st सेंचुरीन महत्वाच्यो आसा ताचेर सांगलेले आसा. मागीर लायफ स्किल्स, कितल्या जाणांक हांगा किचनान वचून किचनान गेल्ले आसात, कितें ना कितें तरी येतात, च्या करपाक येता, ल्हानशें एखादो विथआउट कुकिंग आयटम, फूड आयटम आसा तो करपाक येता, कितल्या जाणांक येता, हात वयर करात पळय. गर्ल्स सोडून गर्ल्स, बॉयज कितले जाण करतात, कारण वदर सागर बाबा कडेन आमी उलयतालो, तो म्हणटा आपूण रांदता. आणि हांवूय म्हज्या घरान इट इज नॉट पॉसिबल की सिंगल हँडेडली कोण तरी करता. त्यामुळे सगळ्यांक हे स्किल्स, दीज आर लायफ स्किल्स नाव, दीज आर मोस्ट एसेन्शियल स्किल्स. कारण येणाऱ्या काळात जर ते येना जाल्यार जगप कठीण जातलें. म्हणजे आमी हॉटेलाचेर कितले अवलंबून रावतले, रेडी फूड कितले आमकां आपल्या शरिराक उपयोग पडटले. त्यामुळे त्याचो विचार करचो. प्रत्येकान कितें ना कितें आपले फूड आयटम्स आपल्या घरान, किचन इज अ व्हेरी गुड लॅबोरेटरी. तुम्ही गुगल करात, किचनान कितलेशेच आयटम्स असे असतात की जाचो आमी एक्चुअल सायन्सान ताचो उपयोग आमी करू शकतले. एक किचन कॅन बी यूज्ड एज अ व्हेरी गुड लॅबोरेटरी, सायन्स लॅबोरेटरी. त्यामुळे ताचो विचार करचो. तातूंत तिसरे आसात म्हणजे लायफ स्किल्स उलयतना आपले लिडरशीप क्वॉलिटीज, कितले जाण उबे रावन 2 शब्द उलोवपाक शकता आणि एका भाशेन उलोवपाक शकता. म्हणजे आमी बऱ्याच वेळा पळयता की एखाद्या भुरग्याक आपल्या मातृभाशेन 2 मिनटां उलय, हें सुद्दां जमना. तुम्ही प्रॅक्टीस करात, तुम्ही घराकडे उलोवन पळयात, हारशा समोर रावन उलय पळयात की आपल्याक एखाद्या विशयाचेर 2 मिनटां आपूण एक्सप्रेस करपाक शकता काय, आपलें मत व्यक्त करपाक शकता काय, हाचो विचार तुम्ही सगळ्यांनी करचो अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे तातूंतल्यान आपली प्रोडक्टिविटी वाडोवपाची, तातूंतल्यान आपले सोशल स्किल्स वाडोवपाचे. आणि हे सगळें करीत आसतना ग्लोबल अवेअरनेस जाका म्हटला, फायनान्शियल इकॉनॉमिक अवेअरनेस, हे सगळें करीत आसतना समाजा विशीं आपल्या जग पळयता आमी, जगान कितें चल्लां तें दिसता. म्हजे शेजाऱ्याक कितें प्रॉब्लेम आसा तें पळयला काय. म्हजे शेजाऱ्याक आमी सांखळेन एक खूब बरो प्रयोग केला. तातूंत एमर्जन्सी व्हॉलंटरी सर्विसीस नांवाचो एक ग्रूप आसा. म्हणजे तातूंत खंयच एक ग्रूप फक्त की एखादो पडला, एक्सिडेंट जाला, ताका रक्ताची गरज आसा, तो त्या ग्रुपार घालता. कोणाक जाय तो कोणाच्या त्या ग्रुपार तो बसता, मॅच जाता, तो वता थंय दिता. खंयच ताचे बद्दल हें जायना. खंय रस्त्यार कोणी पडलो आणि दुसरो जर वता, त्या ग्रुपांतलो कोणी वता, तो रोखडो उचलता, ताका गाडयेन घालता किंवा अँब्युलन्स आपयता, ज्या पद्दतीन आवश्यकता त्या प्रमाणे तो लागींच्या हॉस्पिटलान ताणें घेवन वचप आणि त्या ग्रुपार घालप. म्हणजे मागीर दुसरो ताका एनकरेज करता. रातचे कितें तरी जालें आनी ताका गरज आसा, वखदाची गरज आसा, ते फार्मासिस्ट, लोकल फार्मासिस्ट ताचे कडेन जोडलेले आसात. ते ग्रुपार घातलेले रोखडो सांगता की आपली फार्मासी आपण ओपन करता, कोणाक जाय ताणें येवचें अशें म्हणून. त्यामुळे अशा पद्दतीचे सेन्सिटीव हे जे आसात, म्हणजे समाजा विशयी असलेले सामाजीक भान, हे आमी सगळ्यांनी येणाऱ्या काळान जोडून घेवपाक जाय. म्हाका दिसता खूप वेळ घेयना, आमी सन्माननीय रोहनजी तांचे हें आयकपाक आमी सगळे आतूर जाल्ले आसा. पूण हें सगळें करीत आसतना फुडलीं 10 वर्सां आपले एफर्ट्स कितले आमी घालपाचे हाचें एक उदाहरण दिता आनी थांबता. म्हणजे म्हजो एक मित्र आसा, तो आतां कर्नल जाल्लो आसा आनी तो जी आर्टिलरी आसा त्या आर्टिलरीचो ट्रेनर म्हणून तो एका खंयच्या तरी हितून आर्मीच्या एका हितून काम करता आसा तो. तर ताणें उदाहरण, तो आमी MSCक आसतना तो सिलेक्ट जालो, कॉमन डिफेन्स CDS एग्जाम क्लियर केली आणि तो गेलो. आणि तो दर 3 म्हयन्यांनी जेन्ना ताका 2-3 दिसाची सुटी मेळटाली तेन्ना तो येतालो आणि तेन्ना सामको रडटालो, अस्वस्थ जातालो. आपूण परत आनी वचना, कित्याक 20 किलोमीटर धांवडायता
रातचे उठयतात खंय तरी ड्रॉप करता रानान ड्रॉप करता आणि मागीर सादे ड्राय फ्रुट्स पॅकेट 1-2 दिसाचे बी आणि मागीर वाट चुकली जाल्यार गेले कारण हिमालयान ते डेहराडून तांचो कॅम्प आसा त्या सगळ्या हितून आणि मागीर समज सारको ट्रॅक करीत पावलो जाल्यार पावलो ना जाल्यार खंय दुसरीच कडेन म्हणजे 3 दिसाच्या जाग्यार 6 दीस लागताले रानान ते शेणून अशें करीत म्हणजे इतलें सगळें पॅराशुटान धुकलता म्हणजे तो भंय दिसतालो आणि हें सगळें अशें सगळें करीत 1 वर्स जालें आणि मागीर ताका एका वर्सा उपरांत तो कोकराझार जो नक्षल अफेक्टेड बेल्ट आसा त्या बेल्टान ताका घातलो. एक दीस रातचो 12 ताणें म्हाका फोन केलो असोच आणि म्हणपा लागलो आपूण अमक्या जाग्यार आसा तूं म्हणपा लागलो उशें घेवन न्हिदलो आसतलो आपूण म्हणटा आपल्या तकले कडेन गन आसा आणि आमी आतां आपल्याक थोडो वेळ मेळ्ळो आणि आपल्याक रेंज दिसली रेंज मेळ्ळी आपल्या हेचेर म्हणून आपूण तुका फोन केलो बेटर 2 मिनटां उलयतलो म्हणून आणि मागीर ताणें म्हाका सांगलें की जे आपूण घाम गाळ्ळो आमकां म्हणपा लागलो सदांच एक ट्रेनींग आसता की मोर यू स्वेट तुमी जितलो घाम घालतले ट्रेनिंगाच्या काळान तितलें तुमचें रक्त कमी वतलें. म्हजें ह्या सगळ्या म्हज्या फुडल्यान बशिल्ल्या पिढी कडेन हेंच म्हणणें आसा की फुडलीं 10 वर्सां तुमचें जें उद्दिश्ट आसा त्या उद्दिश्टा कडेन पळोवन तुमी जितले कश्ट करतले तितलो घाम तुमी घालतले जितले तुमचे वर्किंग अवर्स तुमी ज्ञान मेळोवपाक घालतले जितले स्क्रीन अवर्स अनवॉन्टेड स्क्रीन अवर्स तुमी डिलीट करतले तितले तुमचे 10 वर्सां नंतरचे जे तुमच्या मनान येवजिल्लें जे स्थान आसा त्या स्थाना कडेन वचपाक तुमची वाट आसतली ती क्लियर आसतली. परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता हांगा उपस्थित आशिल्ले पालक कारण पालकांचो सहभाग ह्या सगळ्या भितून खूब म्हत्वाचो आसता. तो असोच तुमचो सगळ्यांनी तांच्या फाटल्यान उबे रावचे पूण ताच्याय फुडें वचून म्हाका दिसता की हांगा एदी व्हडली टीम तुमच्या वांगडा आसा तुमचें कौतुक केलां जी सातत्यान गेली अनेक वर्सां आणि अशीच अनेक वर्सां फुडें तुमच्या वांगडा आसा. तर तें जें प्रोत्साहन आसा तें सगळ्यांक खूब म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका दिसता. सगळ्यांक परत एकदां शुभेच्छा आणि म्हाका रोहनबाई आणि सगळ्यांनी आयोजकांनी म्हाका हांगा आपयलो उलोवपाची संद दिली त्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता आणि म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. देव बरें करूं. मनोज सर म्हाका दिसता ही जी नवी पिढी आमची घडपाची आसा जे भुरगे स्टुडंट्स तुमी केल्लें मार्गदर्शन तांकां योग्य दिशेन आनीक फुडें वचपाक प्रोत्साहीत करतले हेतून कांयच दुबाव धरिनासतना म्हाका दिसता जोरान हांगा आमचे पेरंट्स आसा त्या पेरंट्सा खातीर एक अप्लॉज ऑफ रावंड जावपाक जाय कित्याक जेंच्या खातीर आज ही भुरगीं हांगासर उमेदीन बसता. फुडें खिणाक चड वेळ घेनासतना हांव आमच्या पर्वरचे शिल्पकार तशेंच आमचे पर्वरचे लाडके आमदार तशेंच गोंय राज्याचे ट्युरिझम मिनिस्टर हांव रोहनबाईक विनंती करता तेंच्यांनी आमकां मार्गदर्शन करचें. देव बरें. A very good evening to all of you. आयच्या ह्या सत्कार फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो आसा ताका व्यासपीठार उपस्थित आयचे आमचे कार्यक्रमाचे कीनोट स्पीकर तशेंच डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आनी बालभवनचे इंचार्ज बाब मनोज सावयकर, आमची ZP पेंदीफ्रांची बाय कविता गोपेश नायक, पेंदीफ्रांचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, सुकूरची सरपंच बाय सोनिया संजय पेडणेकर, सल्वादोर दिमूचो एक सरपंच बाब संदीप साळगांवकर, व्यासपीठार उपस्थित सगळे आमचे उपसरपंच पंच मेंबर्स तिनूय पंचायतीचे, भारतीय जनता पार्टी मंडळाचो अध्यक्ष पर्वरी मंडळाचो अध्यक्ष बाब विनीत परब, हांगा आशिल्ली आज जमिल्ली आमची 4 सत्कार मुर्ती तशीच उरिल्ली सगळी गौरव मुर्त्यो तांची पेरेंट्स ग्रँड पेरेंट्स पत्रकार भाव इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आणि भयणो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हार्टिएस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल ऑफ यू ऑल for having achieved a feat which has made not only your school but also your parents very proud. आम्ही 2008च्यान फेलिसिटेशन प्रोग्राम पर्वरी घडोवन हाडले विथ ओनली वन इंटेंशन की त्या टायमार भुरग्यांक खंय तरी इन्स्पिरेशन मोटिवेशन मेळचें, तांची जे काम कार्य जे केलां तें तांची वळख जावची आनी दे आर मोटिवेटेड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. पर्वरीची भुरगीं
खूप टॅलंट आसा, स्मार्ट आसात, आनी ताज्या खातीर एखादी तो थोडो ग्रुमींग पेरंट्स आनी टिचर्स करता, तातूंत तुमी तुमचें फ्युचर घडयता आसतना ऑपॉर्च्युनिटीज आर इन एबंडन्स म्हणटा अशें. I always compare, and I always compare with our generation, our earlier generation, who basically will be grandparents to you all, and your generation. आणि हांव सदांच म्हणटा आमचे आनी आमचे पेरंट्साचे आशिल्ले जनरेशन गॅप म्हणून, आनी आमी आनी आमच्या भुरग्यांचे आतां आज टेक्नॉलॉजी गॅप म्हणून. The technology gap is such that it is changing the whole atmosphere, where the way we are moving, the way we are thinking, the way we are as a society, the way we are as a community, and that is what is more challenging. आमचे भुरगेपण गेले रस्त्यार खेळप, क्रिकेट जावं खंयची गेम जावं, 4 भुरगे लोकोऱ्यो खेळ कितें खेळ, and we used to enjoy to what we used to do, and we had friends who would be all around us to ensure that we have the teamwork and spirit coming in. तो गेमी खंयच्यो खेळू. आज जितले पंच मेंबर हांगा तुमकां दिश्टी पडटात, somebody has played cricket, somebody has played football, somebody has played some sport which had teamwork in it. The challenge today is the children on the ground are being seen lesser. It doesn't mean that the children are fully putting their efforts in studies. And technologyच्या माध्यमांतल्यान the biggest deterrent we always feel, and I always acknowledge and I always notice, is as a IT minister I have seen that as technology advances, the time to all these things where society कडे, आपण लोकांकडे, आपल्या फ्रेंडशिपाकडे, भुरग्यांकडे तितलो आपण टाइम दितलो हें आज जायना. एखादी समज हांवें आयच्या जनरेशनाच्या भुरग्यांक विचारलें तुजे फ्रेंड्स कितले, तो म्हणटा 200. म्हळ्यार 200 फ्रेंड्स आमचे आसले 10 मरे म्हणून. तो म्हणटा आपल्या व्हॉट्सएप ग्रुपान 200 आसा, 200 म्हजे फ्रेंड म्हणून. सो वन्स आय टोल्ड माय सन, हांवें तुजे म्हणजे थापट पडले 200चे कितले येतले काय म्हणलें. सगळे आय लेफ्ट द ग्रुप म्हणून म्हणलें येतले. पूण जेन्ना फ्रेंड्स असतात दॅट कल्टिवेशन हॅपन्स एट अ व्हेरी यंग एज. आनी आज जेन्ना हांव सगळीं भाशणां आयकतालो, बाब मनोज सावयकरान बऱ्या तरेन पूर्ण तरेन मांडलें. I saw 3 parts of the students. One were very seriously watching him, listening to him. Second were the category who were moving around the aisle and seeing what else is in store. And third, some children over here were on their mobiles. Something is still a priority than listening to Manoj Sawaykar, who has come all the way to share some of his thoughts. As a deputy director, he has experience of meeting children and everybody. And very importantly, they are today playing a role in the new education policy. The new education policy will start transforming the whole sector. आम्ही 4थी केली, 4थीच्यान 5वी सेकंडरी म्हणलें, 10वी केली, 11वी 12वी केली, आनी मागीर आमी ग्रॅज्युएशनाक वता. आमचे पयलींचे जनरेशन म्हणटाले 13वी केली, 14वी केली, 15वी केली, आमकां कळत नासलें ते कितें सांगूंक सोदता काय म्हणून. आज तुमी एखादे तोच प्रश्न विचारतले की 4 years of primary section will become 5 years. 5 plus 3 plus 5 plus 3 plus 4 plus 3, the new equation is coming out. In the whole thing, as we think about competition and talk about percentages, the very interesting part is you will be able to pick up subjects of your choice. You will be able to get much more than what you are getting today. आज चॅलेंज तुम्ही म्हणटले आम्ही आमकां ती एज्युकेशन पॉलिसी चुकली म्हणून. म्हाका हिस्ट्री आवडत ना. आवयक सांगता हांव म्हाका ती भाशा आवडत ना, म्हाका ते मॅथ्स कळत ना. पूण हाज्या फुडें तुका जाय ते सब्जेक्ट्स काडून शिकपाची न्ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. तातूंत यू वील बी एबल टू पुट अक्रॉस. समटायम्स आय फील जिओग्राफी वॉज माय मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट. म्हाका कळत नाशिल्लें वेन वी वेंट टू 11th स्टँडर्ड जिओग्राफीचे कितले प्रकल्प सांगता काय म्हणून. सो जिओग्राफी सोडली आनी वी केम बॅक टू द अदर सब्जेक्ट्स वे वी कुड टॉक अबाउट सायकोलॉजी एंड अदर थिंग्स. सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार आज तुमकां चान्स मेळटा टू टॉक अबाउट थिंग्स अँड टेक युअर करियर अहेड विथ द ड्रीम्स अँड पॅशन दॅट यू होल्ड. I keep telling about the conventional and the new methodologies. Conventional is when we became, आमकां सांगिल्लें दोतोर बरे मार्क्स पडले, दोतोर इंजिनियर आर्किटेक्ट 3-4 जाले, तितल्यान सोंपलें. उरिल्ले BSc BCom अशें सायडीच्यान पळोवप. तूं शिकून आशिल्लो रे बाबा काय विचारपाक. आयच्या तारखेर म्युझिक, स्पोर्ट्स, यू एड युअर थिंग्स, मास मिडिया, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग.
opportunities can come. All you need is a little counseling and a wider exposure. आमकां आज बरें जालां मनोज बाबान बरें म्हणलें की रिडींग कमी जाला म्हणून आमकां एज्युकेशन कॉम्पिटिशन आसतलें. वाय आय एम किपींग दीस टेलिंग तुमकां एक तकलेन येवपाक जाय वॉट युअर पेरंट्स वर गोईंग थ्रू एंड हाऊ यू ऑल आर गोईंग थ्रू. एज्युकेशन कॉम्पिटिशनाक एसए आमकां करून आमकां ती उलोवची पडटाली विथ ऑल द एक्सप्रेशन्स एंड दॅट इज हाऊ वी यूज्ड टू टेक दोज वर्ड्स, मेक दोज सेंटेन्सीस एंड गेट इन टू एलिगेशन्स. आज तुमकां सारकें इजी. कितल्यांनी चॅट जीपीटी डावनलोड केल्या? हात वर करा. इतलीच? बाकीचे आर ऑन द वे टू डाउनलोड. Chat GPT is a fantastic tool, very good to create anything. Even if you want to make a social media post, refer it to Chat GPT and they will tell you what to do. एकदा पेरेंट्साकूच कळना, भुरगो स्मार्टफोन वापरता आणि आपलो लॅपटॉप वापरता आसतना शिकता का IPL मॅच पळयता. ते टायमिंग इज सच, शिक्षणाचो टायम आसता. आवय बापूय म्हणटा भुरगो भरपूर शिकता म्हणून. विचारपाक वतकीर मागीर कळटा फाटल्यानच्यान पळयतकीर हांवें म्हज्याच चला एकदां पळयलो मग शिकता म्हणलो फाटल्यानच्यान हारसो आशिल्लो, हारशांतल्यान मॅच दिश्टी पडली. सो शेवटी आवय बापूय ऑल्सो गो थ्रू अ फेज when we were also being kids at one point of time. Yesterday we had this Goa Innovation Challenge, the positive side of it. The Goa Innovation Challenge with the Market Expo, Access Expo, we gave access to students from various colleges to show their projects. And I should tell you and compliment the type of brains and talent that Goa has. आम्ही तांकां प्रॉब्लेम सॉल्विंग मागिल्ले. डिपार्टमेंट्सांक सांगिल्लें तुमचे प्रॉब्लेम दिया, लेट देम गिव यू सोल्युशन थ्रू टेक्नॉलॉजी. सॉलिड वेस्ट, टुरिझम, यू नेम द डिपार्टमेंट्स एंड दे केम विथ सोल्युशन्स. एनवायरमेंट, क्लायमेट चेंज, खुबशे अशे अर्बन डेव्हलपमेंट इतले डेव्हलप घेवन आयले की वी वर अमेज्ड टू सी की दॅट एज दे कूड कम आउट विथ दीस पर्टिक्युलर आयडियाज एंड दॅट इज द फ्युचर वी आर लुकिंग फॉर. आज जशें आमचे बाब मनोज बाबान म्हणलें AI is a very good tool म्हणून. The challenge with AI is how much you're going to adapt and how much you're going to take it to the next level. आज सगळे world is moving towards artificial intelligence आणि you cannot discount it. तू कितेंय कर, AI तुका you will have to understand it. कोडिंग जाय पडत ना जाय पडत, पण AI जायच पडटलें. ताज्या खातीर आज तुम्ही विचार फुडें व्हरता आसतना 10वी आणि 12वी whoever is going ahead, the 12th standard must be thinking about the career you all want to do. The 10th standard must be thinking science, commerce का arts. म्हजी फ्रेंड्स सायन्साक गेले, म्हाका सायन्साक वचपाकूच जाय, गे घरा झगडी, एडमिशन जायना म्हणून पेरंट्स समटायम्स एप्रोच पंच मेंबर, सरपंच, ZP और मी टू से जाता जाल्यार तेजें एडमिशन पळय म्हणून. म्हजो एकूच प्रश्न तेन्ना आसता, भुरग्याक तेन्ना दबाव दिवं नाका की तो सायन्सान वचपाकूच जाय एट अ पर्संटेज which he or she is not comfortable. Let them do and take careers which they enjoy and they can make a career out of themselves. Not to tomorrow repent and say हांव शिकलो खरो, आपल्या लायफान यूज जालेंच ना म्हणून. आज एज्युकेशन जातो तुका मेळटा, तातूंत रिडींग जावं, बाकीचे जावं, फॅसिलिटीज तुमकां आज भरपूर आसा, लायब्ररी अटॅच, गुड आयडियाज. बट आय थिंक द बेसिक्स नीड टू बी अंडरस्टूड एज अ सोसायटी. आनी जेन्ना मनोजान विचारलें की कुकिंग कितली करता काय म्हणून, as the children were raising their hands, I was watching their mothers. They were smiling to glory. म्हणजे this is our kitchen, we know it the best. There is a lot of learning you have to take home म्हणून. पण सांगपाचो मुद्दा म्हणल्यार somebody who is at home also learns things which keeps your house intact. ती आवय घरा आसता नाल्यार वर्किंग पेरंट आसता, तिचे स्वताच्यो हे खूब आसता, चॅलेंजीस खूब आसता. तो बापायचे चॅलेंजीस भरपूर आसता. And this we noticed during COVID times. COVID times changed the whole education sector. COVID times changed your learning approach. Work from home, तशें learn from home आणि schooling from home जालें. आणि तातूंतल्यान ऑनलायन कन्सेप्ट्स येवंक लागले. इवन युअर ट्युशन्स टुडे, लॉट ऑफ ट्युशन टिचर्स शेअर युअर WhatsApp. तुमचे ट्युशन्स आसता ते WhatsApp करता आनी थंयच्यान शिकात म्हणटात. आज एज्युकेशन चेंज जाता. आणि जशें एज्युकेशन चेंज जाता, आमी एज अ देश, आमी एज गोंय, we look at the youth when we are talking about the language of Vikasit Bharat 2047. नरेंद्र मोदीजीन various initiatives 2014 काढले, फिट इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, तरेतरेचे initiatives we are seeing from 2014 for a better country. And today that gives us a moment of pride that this is taking our country ahead like never before.
as there is no stop to India and Indians. Today, the way you move, the way you take, success can only come to you if the knowledge is right. Earlier with us, we could mend some things and get things, putting things together and finding success in our own way. पण येता त्या दिसांनी ते एक म्हण आसा तशी, एज्युकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्युचर, फॉर टुमॉरो बिलोंग्स टू दोज हू प्रिपेअर फॉर इट टुडे. हे भुरग्यांनी आज याद दवरपाची गरज आसा, कित्याक तुमी जशी शिकतात, शिक्षण चेंज जायत रावतलें. फक्त दोतोरूच आपलो इम्प्रोवायज करचो ना, आदोगादूच काय ते इम्प्रोवायज करचो ना. एवरी सेक्टर विल नीड स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग, and that is where artificial intelligence will be the challenge when you keep skilling, reskilling, upskilling. विकसित भारत करतले जाल्यार विकसित गोंय करतले. विकसित गोंयची भाशा उलयतले जाल्यार पूर्ण भर युवा भार आमचो आसा तो युवा, महिला, कृषी आणि गरीब कल्याण. आणि ताज्या खातीर जो सेंटर आनी स्टेट येवजण दिता, we need to ensure that we take maximum advantage of the schemes available, maximum resources available to ensure a good secure future for myself, my family, and make my place, my constituency, my state very proud of my achievements. ताज्या खातीर आयच्या दिसाक तुम्ही जेन्ना फुडें वतात, आज सादें उदाहरण म्हणल्यार योगा डे. तुमकां जशी शुभेच्छा दिता योगा डेची. योगा इज समथिंग which not only takes care of your body but also your mind and your soul. And ताज्या खातीर तूं जेन्ना योगा करपाक लागता, it becomes one of your part of your life. This also started with the Fit India movement. आणि जे नरेंद्र मोदीजीन 21 जून 2015 सुरुवात केली, ती इट इज नो लॉंगर योगा रिलेटेड टू द कंट्री. आज पूर्ण जग 21 जूनाक योगाचे अवेअरनेस, योगाचेर उलयता आणि योगा प्रॅक्टीस करता, पासिंग इट टू द नेक्स्ट जनरेशन. Because our country Bharat is where yoga originated from. आम्ही केन्ना म्हणटा आम्ही न्यूमरिकल्स होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूण झिरो नाशिल्लो जाल्यार आमचे कितें जातलें आशिल्लें फिगरांचे. आनी झिरो कोणें केलो इन्व्हेंट? ही वॉज अ इंडियन. सो देर आर थिंग्स which we have originated but never spoken about. Now it is your time, it is your moment, it is your way to find success. There can be no finger pointed to anybody but to your own self if you are not able to find success. And if you are able to find success, again your own self you are going to point to for the hard work and the sincerity you gave to all these things throughout the years, putting it in place. Screen time देवयात, reading वाडयात. आणि आयच्या दिसाक तुमकां जेन्ना आमी सगळ्यांक congratulate करता, I would like to congratulate your parents, grandparents who have been here, who have a smile on their face, coming here to see their children or grandchildren getting felicitated. आमकां हांगा आज मुद्दम हांवें श्रुती मास्करेनस, a lady म्हणना घालूंक म्हणपी हांव, who has been a professional, having got awards recently from Porvorim, मुद्दम ताका आपयलें कित्याक they need to be acknowledged to what they have done. But at the same time, her achievement should be a motivation to you. Dr. Ann Maria Taira Andrad, MBBS पूर्ण गोंयांत नंबर 1 आयलें, हांगा बसला. गोंया नंबर 1 MBBSान येवप ही फकाणां न्हय. MBBS वाचता आसतना केतले बूक आनी कितें वाचचें पडटा दोतोर जावपाक तें आमकां खबर आसा. तातूंत नंबर 1 येवप इज अ अचिवमेंट. हे आमचे पर्वरकार. ऐतल daughters of Mr. Mohan Aital, BDS करतात. Each one of them has come from different backgrounds, but one thing which they did was they sincerely worked with a thought की what they want to achieve. आणि जशें बाब मनोजान म्हणलें, आपल्याक 10 वर्सान आपूण कोण जावपा जाय नाल्यार आपल्याक 10 वर्सान where I want to place myself is something which you need to start thinking about today. As you go home, I hope all of you all will start thinking about your way ahead. As you get recognized for the achievements you have done till now, there is a long way for you all to go. एक म्हणल्यार आमी एकूच म्हणपी की जशें आमचो फॉर्मर इंडिया प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलामान म्हणिल्लें, लर्निंग इज क्रिएटिविटी, क्रिएटिव लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज अँड नॉलेज इज वॉट मेक्स यू ग्रेट. म्हणून हे सांगून तुमकां आयच्या दिसाक सगळ्यांक म्हज्यो शुभेच्छा दिता, अभिनंदन करता. आणि आमी सगळे पंच मेंबर, सरपंच, ZP सगळ्या तर्फे तुमकां सगळ्यांक उणवणीक परबी दिवन म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवंतक.
देव बरें करूं. रोहन भाई म्हाका दिसता रोहन भाईच्या ह्या कार्यक्रमी खातीर म्हाका दिसता जोरान ताळयो जावपाक जाय. आज हांगा फक्त स्कॉलर्स भुरग्यांचो सन्मान जायना तर काही अचिवर्सूय आमच्या मदीं आसा आनी तांकां आमी कॉंग्रेच्युलेट करता. ह्या खिणाक खूब उमेद जाता की रोहन भाईन सांगल्या प्रमाणे आमच्या पर्वरचें नांव वयर काडपी अशें आज आमच्या मदीं आसा. वी आर डिलायटेड टू फेलिसिटेट Mrs. Shruti Selson Mascarenhas, a talented entrepreneur from Joswada Sukur, who has been awarded in a Business Diva Award 2025 in a scale of upgrading the Goa Chamber of Commerce and Industries. So Shruti is known for the exceptional work for the ceramic and terracotta pottery, creating a tableware, mural and a sculpture that's enhance both indoor and outdoor. She is also rated for the monitoring for the inspiring artists throughout the professional poetry courses. I would like to request Madam Shruti Selson Mascarenhas to please come on the dais, and I would like to round applause to have a for the टाळ्यांचा गडगडाट जावपाक जाय. शी फ्रॉम अवर पर्वरीन. I would like to request आमचे रोहन भाई की त्यांचो सन्मान करचो. तशेंच म्हाका जोरान ताळयो जावपाक जाय ह्या अवॉर्डा खातीर. तशेंच आजचे सेकंड अचिव्हर आसा आमच्या मदीं डॉक्टर सरान रोहन भाईन सांगल्या प्रमाणे डॉक्टर एन मारिया Andrede, scoring a first rank in the MBBS examination in 2025 batch in Goa Medical College, the daughter of Savisana and Daryl Andrede. She is currently proposing internship in the Goa GMC College and continue for her excellent success. म्हणजे जोरान ताळयो जावपाक जाय आमच्या डॉक्टरा खातीर पर्वरचे आमचे डॉक्टर जे आमचे पर्वरचे नांव करता. नेक्स्ट आमचे अचिव्हर आसा. Congratulate to Kirti Mohan Aital earning a degree of Bachelor Dental Surgery in the Goa Medical College, Bambolim. She is currently serving the junior resident in Department of Orthodontics. मागीर जोरान ताळयो जावपाक जाय. तशेंच त्याच घरांतले दुसरे भुरगे जावून ते बी डॉक्टर जाल्ले आसात. किरण मोहन आयटल completed a Bachelor of Dental Surgery in Goa Medical College. She now working as a junior resident departmental orthodontics, fulfilling your career. म्हाका दिसता तेन्ना म्हाका दिसता मोहन आयटल आसा जाल्यार मातसो उबो राव. म्हाका दिसता जोरान ताळयो जावपाक जाय मोहना खातीर जी दोगांय भुरगीं आज डॉक्टर जाल्लीं आसा. तशेंच हो आजचो जो खास कार्यक्रम आसा तो मेरिटल स्टुडंट्स जे 75 आणि अबाव पर्सेंटेज मार्क्स जेंच्यांनी 10वी आणि 12वीन घेतलेले त्यांचो आमी सन्मान करता हांगासर. 10th स्टँडर्ड ज्या भुरग्यान 97 मार्क्स स्कोर केल्ले आसा शुटन बुकले, हांव विनंती करता त्यांनी माचयेर येवचें. जोरान ताळ्याच्या गडगडान ह्या भुरग्याचे सन्मान करूया आमी. हांव विनंती करता आमच्या रोहन भाई की त्यांनी ह्या भुरग्याचो सन्मान करचो. तसोच नेक्स्ट स्टुडंट आसा 95 स्कोरिंग अनुष्का अजय सावंत. नेक्स्ट अचिव्हर आसा 94 मार्क्स श्रद्धा सालुंकी. तसेच नेक्स्ट पर्ल समीर रेडकर. सगळ्या भुरग्यांक सगळ्या पेरंट्सांक विनंती आसा कोणीच भायर वयचे न्हू. सगळ्यांचो फोटोग्राफी जातली तेन्ना अवॉर्ड घेवन सगळ्यांनी आपल्या स्थानाचेर बसून घेवचे. फुडें खातीर हांव विनंती करता डेप्युटी डायरेक्टर मनोज सराक की तेंच्यांनी फुडें इनामां दिवची. नेक्स्ट अचिव्हर आसा 93 मार्क्स नेती निखिल कामत. तसेच फुडलो अचिव्हर आसा 93 मार्क्स प्रज्योत प्रभकुमार रेवणकर. म्हाका दिसता आज योगा डे जाला आनी सगळ्यांनी जर कॅप मारीत रावले जाल्यार एक वाज सिद्ध जातलो. सगळ्यांक एक्सरसाइज जातलो. सगळ्यांनी ताळयो मारपाक जाय. नेक्स्ट
Next achiever is 93 marks in the 10th standard, Avni Dattaram Naik. Next, 93 marks, Aditya Suresh Parab. फुल्ली नमा दीपक खातीर हांव विनंती करता आमची झेडपी कविता गुपेश नाईक मॅडम. Ahana Praveen Naik, scored 92 marks. Shikin Alan SP Fernandez, scored 92 marks. Next, Rudresh Kamli, 92 marks. Varda Rudresh Kamli. Talitha Angel de Bakanga. नेक्स्ट विनंती करता हांव आमचो मंडळाचो अध्यक्ष बाब विनीत परब यांनी फेलिसिटेशन करचें. पार्थ विनायक कांबळी. दुर्वा गणेश अलवणकर. नेक्स्ट जेलेनिया फर्नांडिस, 90 marks scored. Hanshika Keshav Naik. हांव विनंती करता नेक्स्ट आमचे सुकोलची सरपंच मॅडम सोनिया पेडणेकर यांच्यांनी फेलिसिटेशन करचें. नमन कुमार भक्ति. लाल गणेश नवनाथ नाईक. अनया आनंद पटने. सानवी देवीदास गावकर. नेक्स्ट विनंती करता आमचो पणजी फ्रांक सरपंच बाब स्वप्नील चोडकर यांच्यांनी अनवळी म्हाका दिसता सरपंच आपल्या चेडवाक फेलिसिटेट करता. म्हाका दिसता जोरात ताळयो जावपाक जाय आमचे सरपंच. ओके ओके हांव विनंती करता आमच्या सरान की तेंच्यांनी फेलिसिटेट करचें. साईक्षा स्वप्नील चोडणकर. संस्कार संदेश प्रभु, स्कोर 98 marks. सावळा उजगावकर. मारिया दवाज. क्रिश निलेश सावंत. फुडें फेलिसिटेशन करपाक विनंती करता आदलो सरपंच तसो पंच मेंबर बाब संदीप सालगांवकर यांच्यांनी फुडें येवचें. रवींद्र अरविंद बर्वे. आर्या सतीश मोजले. रिया राजन पेडणेकर.
नेक्स्ट हांव विनंती करता पेनदी फ्रांकाची डेप्युटी सरपंच मॅडम दिपाली वेर्णेकर हांच्यांनी फेलिसिटेशन करचें. पूर्वी अनिल सालकर, आस्था जीवन नाईक, सिमरन संजय भोसले, चोवाना त्रेसा डायस, फुडले फेलिसिटेशन करपाक हांव विनंती करता सुकूरची डेप्युटी सरपंच माया केनी हांच्यांनी फुडें येवचें. नेक्स्ट प्रीती कृष्णप्पा लामानी. म्हाका जोरात ताळयो मारून आमच्या भुरग्यांची उर्बा वाडोवपाक जाय. पॅरंट्सांक विनंती की म्हाका ताळयांचो गडगडाट चालू दवरचो. आकांक्षा तिवारी, शिवम आनंद परब, फुडले फेलिसिटेशन करपाक विनंती करता साल्वादोर दोनूंचे एक सरपंच मॅडम रीना फर्नांडीस, संचिता सोळंग फडते, अक्षरा पठानिया, नेक्स्ट शुभदीप संदीप बावकर, थँक्यू मॅडम रीना. फुडले फेलिसिटेशन करपाक विनंती करता गौरी वळवळकर पंच मेंबर सुकूर, सिद्धांत सिद्धेश शारी, नेक्स्ट गॅविन मास्करेंजीस, नेक्स्ट सिनेज डिक्रूज, थँक्यू गौरी मॅडम. फुडल्या खिणाक हांव विनंती करता आमचो एक्स सरपंच साल्वादोर दोमनचो विजय दळवी हांकां विनंती करता तेंच्यांनी मुखार ह्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करचें. अभिनव अमरेश मांद्रेकर, नेक्स्ट ऋतुजा शंकर देसाई, शिवल्ली कौल, साक्षी दिलीप कुंभार, देव बरें करूं विजय बाब. फुडली नांवां फुडले फेलिसिटेशन करपा खातीर विनंती करता सफर फर्ते पेनदी फ्रांक पंच मेंबर, विजय राजेश सांबाळकर, समृद्धी पांडुरंग नाईक, नेक्स्ट आर्या दीपेश नाईक, आर्या संतोष सामंत, देव बरें करूं सफर मॅडम. फुडल्या दिनाक हांव विनंती करता सचिन मांद्रेकर पंच मेंबर सुकूर तेंच्यांनी फुडल्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करचें. नेक्स्ट स्टुडंट योगीराज रामनाथ पै,
ओके नेक्स्ट योगीराज रामनाथ पै. कैसन विशंत फर्नांडिस. रॉयल सुंदरा वर्मा. देव बरें करूं साची मॅडम. फुडले की हांव विनंती करता आदलो डेप्युटी सरपंच सालवदर दोमोनचो बाप आनी पंच मेंबर बाप दत्ताराम रेडकर हाका विनंती करता की त्यांनी मुखार येवन भुरग्यांक फेलिसिट करचे. सूर्य नारायण सातर्डेकर. यश पवन वरडकर. सिद्धी सत्यवान चोरलेकर. नेक्स्ट राणी रामप्रताप कोशवाहा. ओके राणी रामप्रताप कोशवाहा. देव बरें करूं दत्ताराम बाब. हांव फुडले खिणाक विनंती करता रवी पार्सेकर पंच मेंबर सुकूर पंचायत. फुडलो स्टुडंट आसा तेजस सुनील बंदी. नेक्स्ट तनश्वी मनोज फडते. Jonathan Mark Rodriguez. आर्यन विजय माने. नेक्स्ट जोरात ताळ्यो जावपाक जाय. ताळ्यो थांबपाक जायना. भुरग्यांची उर्बा वाडोवपाक जाय. And next, Auri's very own daughter, Riya Roy Parsekar. जोरान ताळ्यो जावपाक जाय. स्वताच्या बापायक अभिमान आसपाक जाय की आपल्या भुरग्याक फेलिसिट करपाक ह्या स्टेजीचेर. देव बरें करूं रवी बाब. नेक्स्ट हांव विनंती करता आमचो पेनादी फ्रांकचो पंच मेंबर बाब घनश्याम नायक. अनिश आनंद घाटवल. शुभम वेंकटेश जामखांडेकर. रिचा रुपेश नरसे. दर्शन मोथली होसाहंगरी. नेथन अल्मेदा. देव बरें करूं घनश्याम बाब. म्हाका जोरान ताळ्यो जावपाक जाय. भुरग्यांनी ती ताळ्यो उरपाक कंटिन्यू ताळ्यो उरपाक जाय. नेक्स्ट हांव विनंती करता पेनादी फ्रांकाचो पंच मेंबर बाब नारायण नायक हाका की तेंच्यांनी फुडल्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करचें. चिन्मय मोहनदास नायक. सृष्टी नवीन सनल. दुर्गा गोरखनाथ नायक. देव बरें करूं बाबा बाब. हांव विनंती करता नेक्स्ट पंच मेंबर बाब सुभाष हलनकर.
हेंच्यांनी फुडल्या भुरग्यांक फेलिसिट करचे. वेदांत गुरुदास तारी, शनी फर्नांडीस, सिया जनार्दन नाईक, देव बरें करूं बाप सुभाष. पण जोरान ताळयो जावपाक जाय भुरग्यां खातीर. फुडें कितें हांव विनंती करता राज शिरोडकर, पुष्पराज शिरोडकर, पंच मेंबर पेनाजी फ्रांक हांच्यांनी फुडल्या भुरग्यांक फेलिसिट करचे. आराध्य दिनेश कपिलेश्वरी, समीरा प्रदीप कोरगांवकर, म्हाका दिसता जोरान ताळयो जावपाक जाय. ही सगळी 10वीची भुरगीं आसली जेंच्यांनी एक बऱ्यापैकी उत्तीर्ण करून आमच्या पर्वरचें नांव उजवाडा काडलें. त्याच बरोबर पॅरंट्साचें नांव उजवाडा काडलें आसा. तांकां जोरान ताळयांनी तेंचो अभिनंदन करुया. हांव परतून एकदां विनंती करता जे भुरग्यांनी जे फेलिसिटेशन जालें कोणी भायर येवचें न्हू. आतां आमी 12th स्टँडर्ड भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करता. हांव विनंती करता राज बाबाक तेंच्यांनी बसका घेवची. फुडें कित्याक हांव विनंती करता आमचे आमदार तशेंच मिनिस्टर बाब रोहन सराक की तेंच्यांनी फुडल्या भुरग्यांक फेलिसिट करचे. दिव्या फळदेसाय, दिव्या गंगेश फळदेसाय हेंच्यांनी 96 मार्क्स उत्तीर्ण केल्ले आसा 12वेच्या परीक्षेन. फुडें सान्वी विलास नाईक जेंच्यांनी 95 मार्क्स स्कोर केल्ले आहा. सिया विलास नाईक 95 मार्क्स. सान्वी विलास नाईक सॉरी सिया कृष्णनाथ सालगांवकर. फुडें कित्याक हांव विनंती करता आमचे कीनोट स्पीकर मनोज सरांक तेंच्यांनी फुडली इनामां भेटोवची. वरद सुशांत फडते स्कोर 93 मार्क्स स्कोर पर्सेंटेज इन 12th स्टँडर्ड. नेक्स्ट पार्थ प्रशांत साळवी, नेक्स्ट Rafael Aaron De Silva, Suyesh Shashikant Punaji scored 90% in 12th standard. देव बरें करूं मनोज सर. फुडें कितें हांव विनंती करता आमची ZP मॅडम कविता गोपेश नायक, श्रेया मुकुंद बापट स्कोर 90 करता. सारा अबिगेल Botello scored 90% in a 12th standard. पण जोरान ताळयो जावपाक जाय. वंशिका विनय नाईक scored 89% in a 12th standard. देव बरें करूं ZP मॅडम. फुडें कितें हांव विनंती करता आमचो पेनाजी फ्रांक सरपंच बाब स्वप्नील. सृष्टी अच्युत नाईक
नेक्स्ट आयलीन सावयो साल्वेना. सोना आयलीन सावयो. सुशी झाले. देव बरें करूं. सरपंच बाब फुडें फेलिसिटेशन करपाक विनंती करता. सुकूरची सरपंच मॅडम सोनिया पेडणेकर यांच्यानी फेलिसिटेशन करचें. सुवर्णन राजन गायतोंडे सॉरी म्हाका जोरान ताळयो जावपाक जाय भुरग्यां खातीर. नेक्स्ट नेथन पिंटो. आलिया शेख. श्रुतिका साईनाथ राणे. फुडें केन्ना हांव विनंती करता बाब संदीप साळगांवकर हांच्यांनी फुडें फेलिसिटेशन करचें. सोनिया मॅडम देव बरें करूं. मधुरा हरीश सावंत. खन्नम बुशरा हजरत अली शेख. नेक्स्ट चेतना विक्रांत नाईक. दुर्वा युवराज सावयकर. हगराज दिनेश एकवडे. देव बरें करूं संदीप बाब. फुडलें फेलिसिटेशन विनंती करता हांव आमचो मंडळ अध्यक्ष बाब विनीत परब. राज ललित गांधी. राज ललित गांधी. निरंजना पुजारी. मिथिलेश उल्हास नाईक. ना प्रणिता स्वप्नील पटवणेकर. अंकिता अनिल पेडणेकर. हांव विनंती करता विनीत परब यांच्यांनी बसून घेवचे. फुडें कितें हांव विनंती करता राजाराम शेडगांवकर यांच्यांनी मुखार येवचे. पंच मेंबर सुकूर. कृष्णा निलेश साळगांवकर. श्री विनायक कांबळी. अथर्व महेश दाभोळकर. हर्ष सिद्धेश देसाई. हर्ष सिद्धेश देसाई. क्लेसिया फर्नांडिस. विनंती करता राजाराम शेडगावकर पंच मेंबर यांनी बसका घ्यायची. फुडें कितें हांव विनंती पुष्पराज.
पुष्पराज शिरोडकर पंच मेंबर पेनल्टी फ्रांक, मिनीर बानू, अर्चिता आवती बगडे, वेदांत विजय दळवी, आमचा विजय दळवीचा चेहरा बघायचा जोरात टाळी जावपाक जाय. देव बरें करूं पुष्पराज. फुडले कितें हांव विनंती करता सिद्धेश नायक पंच मेंबर पेनल्टी फ्रांक हेंच्यांनी फुडल्या भुरग्यांक फेलिसिट करचें. आर्या अमीर साखळकर, नेक्स्ट फरान, हांव विनंती करता सिद्धेश त्यांनी बसका घेवची. फुडले मुखार आमच्या मदीं आसा अमित अस्नोडकर, एक धडाडीचो कार्यकर्तो आमचो सुकूरचो रोशनी सरदार शिंदे, अनम नेगेरी, तर ही जावन असली आमची 12वीची भुरगीं. म्हाका दिसता जोरान ताळयो जावपाक जाय सगळ्या भुरग्यां खातीर. त्याच प्रमाणे आमच्या मध्ये एक अचिव्हर वॉज देर, कुमारी सिमरन मगलानी जे जावन आसा आज काही कारणास्तव हांगा पावूंक ना. हांव विनंती करता सफर फरते पंच मेंबर तेज्या वरांतले भुरगे ताका विनंती करता की हो अवॉर्ड तेजो रिसीव करचो. वी प्राउड टू रेकॉग्नाइज कुमारी सिमरन मघावनी, young woman from Anganwadi Penalty Frank, completing her cabin crew training from the humble beginning. मग एअर फोर्सान हेणी उत्तीर्ण केल्ले आसा. अशें करून हो अचिव्हर्सांचो कार्यक्रम सोंपलो कसो दिसता. म्हाका दिसता सगळ्या भुरग्यांचो फोटोग्राफी जावपाक जाय. वोट ऑफ थँक्स जातकूच आमी फोटोग्राफी फुडले कितें हांव विनंती करता मॅडम रिना फर्नांडीस हांकां ह्या किनान तेंच्यांनी वोट ऑफ थँक्स दिवचे. Wow, what a wonderful evening full of emotions and fruits of a year of hard work and dedication. I take the opportunity to thank Rohan sir because for the past so many years he's organizing this beautiful event. It is an appreciation to all you students and I believe it is this appreciation that gives motivations to all the students of Apurvuri. Thank you Rohan sir. I thank our chief speaker and motivator Manoj sir. He taught us, or he through his simple words told us that education as well as surrounding education and inculcating other qualities is also important for a successful life. I hope all students have heard his wonderful words and are going to incorporate it in their lives to have a successful career. I thank my colleagues, PDF Sarpanch Shri Swapnil Chodankar, our ZP member Srimati Kavita Gupesh Naik, and my colleague, big brother, ex-Sarpanch of Salvador do Mundo, Shri Sandeep Salgaonkar, for sharing their beautiful words and gracing this occasion. I thank BJP President Shri Vinit Parab also, who graced these occasions, and also my colleagues and the deputies, Sarpanchas and Panchas of all the three Panchayat, PDF, Salvador do Mundo and Sukur. I thank Sonia Madam for organizing this beautiful event with her team. She's always been helping us to organize this event for the last so many years, making this beautiful arrangement. I thank you so much, Sonia, Bhabi and Amchi Sarpancha. तशेंच
सगळ्यांत पयलीं म्हणजे हांव सगळ्यांक तुमकां स्टुडंट्सांक थँक्यू करता बिकॉज खरेंच टू कम ॲट दीस स्टेज आफ्टर अ हार्ड year's work is very, 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 very appreciating, and I give you all the best for your future endeavors. I also thank the parents. Whenever a tree grows, it's these parents who nourish it and make it into a wonderful flowering tree or a fruit tree. So thank you parents. आमचे सगळे पोरवरकार थँक्यू तुमकां म्हणटा. तशेंच रोहन सराची टीम, प्रेस आणि मिडिया ज्यांच्यांनी ह्या ओकेशनाक येवन ह्या ओकेशनाक सोप वाडयली म्हणून. थँक्यू अँड आय कन्क्लूड दीस फंक्शन. थँक्यू.